ब्रेस्तार दिवमोकाच्या कोंकणी भाषेतली एकत्र ह्या कार्यक्रमाचा आज परत ब्रेस्तार आयला आणि आमची आणि तुमची मुलाखत झाल्या मोकाचनो ये 180ನೇ एपिसोड हर एक ब्रेस्तारा दीस आम्ही करच्या एपिसोडांत 180 म्हणजे 180 हप्ते झाल्यात 180च्या सडीत हप्ते झाल्यात आम्ही लेखा खातीर थोड्या पोटी बरी पॉप्युलर प्रोग्राम आम्ही रिपीट करता देखून थोडे पोटी त्या देखून 180 आम्ही सत्य सांगून 180 म्हणजे नाव जावन जरा म्हणटी करून ताकडे आनीक म्हणजे नंबर जावन आसा 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर हर एक हप्त्यांत एक साधन केल्ल्या व्यक्तीक एक लोकांक उपयोग पडचे व्यक्तीक आनीक ताका पळोवन शिकत जाय म्हणून मुनच्या व्यक्तीक आमी हांगासर हाडून कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां म्हणून जाहीर करता आनीक आज परत एक सामाजीक सेवा करता जावन आपल्या जिवितांत समाज सेवाच करीजे म्हणून एक मुखार आयिल्ली एक स्त्री आसा आनी ती मंगळुरांतली आसुंता डिसोजा बाजलान आतां रावता आनीक मंगळुराच्या सबार पिरगजरी ती रावन त्यांच्या कुटुंबाच्या ट्रान्सफरेबिलिटी खातीर ती रावल्ली आसा आनीक आज एक सुखी जीवन सरतना आपले सामाजीक कर्तव्य कितें आसा ते अन्याय विरोध झुजचें जावं दी या कितेंय एक पाड उतर कोणी उलोवचें जाल्यार या स्त्रियांक शोशण करता जाल्यार ल्हान भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवन तांकां शोशण करता जाल्यार पोक्सो असले सबार विशयांनी ती काम करता वेल रोड पाडींत ती एक वॉलंटियर जावन आसा वॉलंटियर म्हळ्यार हांवें तांकां सांबाळ म्हणून आसना वॉलंटियरांक तसो तुमकां तांकां एक अनुदान म्हणून मात्र आसचें तशें जाल्यार तांकां जॉब सेक्युरिटी म्हणल्यार एक दुसरीच एक गजाल ती आनी असं जाल्यार एका संदीक एका स्त्रियेन काम करचें एक कुटुंबाक पळोवन काम करचें एक व्हडलें एक सवाल जावन आसा आनी आज ती आसुंता डिसोजा आमचे संगत आसा स्वागत आसुंताबाई ती कवी जावन आसा आनीक तिचो मोगासो गालीब आसा त्याच्या विशयात आमी उलयता स्वागत म्हणटा आनीक सांग तुज्या विशयात तुवें सांगचें बरें कोण बागी हांव पळय तुजी भाव भयणां तांच्या विशयात सांग खंय जल्मली खंय शिकापानी जालें म्हण सांग हांव जल्मली कोडयाळांत कोडयाळच्या जप्पो आमच्या वाल्यांच्या कडेन वय मम्मी ग्रेस नेट्टो आणि डॅडी म्हजो वॉल्टर नेट्टो आणि एडी नेट्टोची कंपनी वय तो म्हजो बापलो हो तुझो भाव एडी नेट्टो आनी बाप्पू आनी न्ही हो ते नाटक दिसता न्ही भारी पॉप्युलर वय वय आनी म्हाका एकलो भाव आसा तो सुजीत नेट्टो म्हणून आतां तो कुवेटांत कामार आसा वय काजारी ताका दोगा भुरगीं आसात ताची व्हंकल शर्ली नेट्टो म्हणून ती वालेन्शियांत रावतात वालेन्शियांत रावतात फ्लॅटांत वय आनी म्हाका दोगा भुरगीं आसात एकलो बापायचे बिझनेस चलयता JCBचे आनी फायनल इयर जालें ताचें आतां जॉब सद्या आसा आनी न्हवरो म्हजो JCB बिझनेस करता ताचे स्वंत लडे गारपूर आमी बरें किरेंग गारपूर म्हणचे हे बड्डे गारपूर मला आतां खंय शिकप आनी जालें खंयच्या कडेन शिकप आनी बरें जालें कितले शिकले प्रायमरी 7th मुसोर पळयतना MBA जाल्ल्या बरें जाता तशें कांय ना प्रायमरी हांवें इन्फंट जिजस इस्कालांत इन्फंट मेरीस इस्कालांत शिकल्ली जप्पो आनी 10वी पर्यंत सेंट जेरोजान शिकली वय मागीर म्हणजे PUC शिकप गोकर्ण ते गर्ल्स हायस्कूल आतां म्हण चेरक्यांकी खाण घेतात वय वय मागीर PUC शिकप गोकर्णातेश्वर कॉलेजींत मण्णागुड्डा थंय केल्लें PUC म्हळ्यार नॉन कॅथलीक हांव टू बरें मिक्स जावन आनी बरें करता ते बरें इस्कले गोकर्णाचे इस्कल बरें इस्कले ताच्या उपरांत एक 6 म्हयन्याची ब्युटिशियन कोर्स केले हांवें कोर्स करून एक वर्स कोण हांवें काम केलें तातूंत म्हळ्यार मागीर म्हाका एक वर्स काम केलें
करताना मोदेगात 92 अंत प्रकाश डिसोजा म्हणल्यार काजार जाले. ताजे उपरांत इल्ले तेम काम केलें पण म्हाका कित्याक ते म्हाका हें काम सुटेबल न्ही म्हणून सांगून बगलें. म्हाका म्हळ्यार म्हजी आशा आसली तर सोशल सर्वीस करचे, म्हळ्यार एक दुकान आसल्याक मनशांचे दुकान पुसचे ताजेक एक बरें काम खंयचें ना म्हण चिंतून तातूंत हांव आसली. ताजे उपरांत परतून इल्लेशे आसून एक टायम पळोवन एक देवया म्हणून सांगून एक 6 म्हयने परतून हांवें ब्युटिशन कोर्सान ब्युटिशन काम करी लागली. दुसऱ्या वट्टू काम केलें दुसऱ्या वट्टूक गेले म्हळ्यार मोनालिजांत केल्लें हांवें हांगा आमच्या बेंदूरवेल्लो. ताचे उपरांत म्हाका चेरको जल्मलो 96 कोणा चेरको जल्मलो. ताजे उपरांत म्हाका काम करूंक जावना म्हळ्यार ह्या भुरग्याचेत जालें म्हाका ब्युटी पार्लर ताचेत जालें. ताचे उपरांत 3 वर्सां उपरांत आनीक चेडूं जल्मलें. तितले म्हणटाना म्हजो नवरो JCB ताणें ताका काडून गेल्ले मात 92 काडून गेले डिसेंबरांत. तो काले करी लागलो म्हळ्यार ताजे JCB सांगातच सुडले वचून सेटल जालो. म्हळ्यार तेंय काम आसलें ताका, मस्त काम आसलें त्या दाळा. आनी तें काडून गेले फस्टाचेच JCB गेल्ले ती. तशें जाल्यार ताका इसीन येवंक जायनासलें, हप्त्यांत एक पटी आनी परत येवचें आसलें. तशें ताचे सकट बिझनेस हांगा म्हळ्यार ताजे LIC जावन दी, बँकाचे जावन दी आनी तेजे RTOचे सकट काम हांव सांबाळटाली. आनी ताका ते पार्ट्स घालूंक आसताले ते आमी बसार घालून गे गुड्सान घालून गे हांवें धाडचे आहले. मागीर सुमार वर्स अशेंत जालें एक 10 वर्सां पयले आदी ताणें कालें केलें म्हळ्यार ते JCB आनी सकट तेंचें काम रावयलें म्हळ्यार उणें जालें तें काम. तशें कोड्याळेन सेटल जालो तो. ताजे उपरांत म्हाकाय जालें हांवें घरांत बसून कालें करचें एकल्यान तूं गण जाता म्हाका काम ना म्हळ्यार हांगाचे काम आनी तोच करतालो म्हणून कामाच्या सोदनेर उरताली. म्हाका म्हळ्यार वॉटराचें काम करूंक की नाका आसलें, हें सोशल सर्विसूच करूंक जाय आसलें. तशें सोदता सुमार काम हांवें पळयतना खंयी एक हें म्हाका जाय जालें काम मेळना. मागीर एक दीस हांव पेपर पळयतना पाडी वेलोरेटाचें एक ऍड आसलें, टीम मेंबर जाय चायल्ड हेल्पलायनाक म्हणून. तशें मागीर तें वचून इंटरव्यू दिवन आयली, सिलेक्ट जाली. ताजे उपरांत आतां तें हांव 10 वर्सां हांव तेंच काम करना आसा. एक ब्रेक आयल्या कोंकणी भाशेन कार्यक्रम आसा आमच्या मदें आसा आजून तो डिसोजा. ती शिकापणे जावन पडी वेल रोड म्हळ्यार हांगा ऑलरेडी तो आमचो गेस्ट जावन आयला रेनी डिसोजा. ताच्या टिमांत कशी जरवली म्हणल्या विशयांत उलयतली ती. राव आमच्या सगळ्या पळावी फोन कोंकणी भाशेन एक स्त्री आमच्या मध्ये एक या चाइल्ड लायनात कशें काम करता म्हणलें एक बरें भारी एक्सपिरियन्स. एक ब्रेक करून घेता. स्वागत मग कोंकणी भाशेन लेखत या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा अजून तर डिसोजा आणि एक बऱ्या कुटुंबांतली एक स्त्री भुरग्यां बाळां येजमान्या सांगत आसची एक जावन एक कुटुंबाची एक स्त्री जावन आज ती समाज सेवेंती आसा आनी सगळ्यांक एक प्रेरण जावन आसा. समाजांत बरें वायट कितें आसा आनी कितें कानुनात्मक जावन आमी एक सिद्धांत वायज मुखार वचूं जाय ताच्या विशयांत ती शेंडीधर म्हणल्या बरी मुखार येवन झुजता. आनीक ताका पडी वेल रोड वो संस्थो रेनी डिसोजा असो हांगाचो मंगळूरचो अध्यक्ष जावन आसा, मुखेली जावन आसा. ताच्या अंडर ती काम करता आनी एक वॉलंटियर जावन काम करता. तिका सांबाळना पूण एक मिनिमम एक कितलें की रेम्युनरेशन मेळटा तातूंत हे संतोश शांती आसा. आनीक तिचें तें एक्सपिरियन्स आमी आयकूंक तिका हांगासर आपयलें. सांगा तुमी आतां एक पडीन एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट जाल्या उपरांत कसले परत डील करतात खंयच्या विशयांनी? आमकां म्हळ्यार
18 वर्साचे केल्या भुरग्यांक काजार करतात, बाल्यविवाह बाल्यविवाह म्हणतात ते. ताजे उपरांत ल्हान भुरग्यांकडे घेवन भीक मागोवचे आणि ल्हान भुरग्यांच्या हातान 14 वर्साचे केल्या भुरग्यां कडेन काम करूनचे. म्हळ्यार 14 वर्सांच्या भुरग्यांनी काम करूंक गुत्तू ना आणि 14 ते 18 वर्सांचे हजार्डस अंतून सेक्टरान काम करूंक ना म्हणून सांगून आसा तले केस जाता. आणि आता आजकाल लैंगिक दौर्जन्य चड जावन आसा भुरग्यांचेर, दैहिक दौर्जन्य जाता, चेडो आणि चेडू दोन्ही आसात. आणि इस्कालांनी भुरग्यांक मानसीक या दैहिक तशे येतात. इस्कालान भुरग्यांक मारून वचो म्हणून तुमी तशें न्ही, एक लिमीट आसा. भुरग्यांक मारूंक वचो नजो, कित्याक म्हळ्यार एक टीचर मारीत जाल्यार तो गायी त्या भुरग्याक इस्कालांतून गेल्ल्या उपरांत ती घरा आसता, दुसरे दिसा ते भुरगे इस्कालाक वचनासता रावंक चान्स आसा. या त्या टिचरीक पळयतना भियान या टिचरीक ते मस्त हेट करूंक करचे चान्सेस आसा. तशें जाल्यार मारून वचो म्हणून सांगून आमचे एक अभिप्राय. आणि कालिंगी म्हळ्यार पेरेंट्सा मध्ये झगडे जातात, इंगड जातात, तले कुटुंबाच्या मध्ये फॅमिली इश्यूज तले केसेस येतात आमकां. तशें ते 1098 म्हणून आमचे एक नंबर आसा, चायल्ड हेल्पलायन 1098 चारत नंबर. तशें ताका फोन येतात, ते तावन आमकां कनेक्ट करतात. तशें आमी मागीर कोणेय करी 1098 कॉल केल्यार ते तुमकां येता. वय कोणेय करियेत. कळलं केसी करियेत. एक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मॅरेज, चाइल्ड बेगरी, सेक्शुअल एब्यूज म्हणजे CSA म्हणटा आमी, भुरग्यांचे 18 वर्साचे केल्या भुरग्यांचे मात्र. तशें आसतना आमी मागीर ते फिल्डाक तुमकां दुसऱ्यांत आसा. तशें मागीर आमी ते भुरग्याच्या घराक विजीट करता. तो फॅक्ट काले आसा ते हें करन मागीर संबंध हे आमचे खंयचे डिपार्टमेंट आसा ताका आमी दिता. एज्युकेशन रिलेटेड आयल्यार BEOक दिता आमी. या भुरग्याक रक्षण आनी पोशण जाय जाल्यार भुरग्यांक जाल्यार चायल्ड वेलफेअर कमिटी म्हणून आसा बोंदेलांत, थंय दिता आमी. तशें सुमार नमण्याचे हे कामां ह्या हातून जावन आसात. तुमकां कंप्लेंट कोण दितात नॉर्मली? अशा 1098 सोडल्यार मागीर ताकत येतात, चढावत ताकत येतात. थोड्या फाटी मेला मुखांतर येवंक पुरो, ईमेलांत येतात. कोणी एक कागद बरोवन घाल्यार ते कशें प्रोसेस जाता? एक्चुअली प्रोसेस कशें जाता? आता तुमकां एक मेल आयले नाजाल्यार कोणी कॉल आयले, कितें करतात तुमी सुरू वचून? त्या एका हॉटेलांत कामागार आसा म्हणया, फर्स्ट आमी वचून पळयता वैगी न्हय घेवन, कित्याक म्हळ्यार आमी गेल्ले फेक घेवन पळयता. आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आमकां डायरेक्ट वचून एन्क्वायरी करचें येना, कित्याक म्हळ्यार लेबर युनिटाची जाय पडटात आमकां डिपार्टमेंटाची. तशें आमी वचून एक च्या पेयल्या बरी करता, पयसतना पुरा पळयता आसा गी ना गी म्हणून. घरा कामान जाल्यार आमकां रिगोवंक चान्स ना. आमी शेजाऱ्यां कडेन विचारचें पडटा, या डिपार्टमेंटाक लेटर दिवन तांच्या मुखांतच आमी वचचें पडटा. तुम्ही म्हळ्यार NGO मात्र? पोलीस आमी हांव ते टीम मेंबर जावन काम करता पाडींत. व्हॉलेंटियर्सूय आसात, पूण आमकां ते केस आयल्यार घरांनी काम करता म्हळ्यार आमी त्या दाडा मात्र डिपार्टमेंटाच्या थ्रूच वचचें पडटा. आमकां डायरेक्ट वचूंक खंयच्या डिपार्टमेंटाक तुमी संपर्क? लेबर डिपार्टमेंट तांकां मागीर मक्कळा रक्षणा घटका म्हणून सांगून आसा DC ऑफिसांत. तांकां मागीर पोलिसांची गरज आसल्यार पोलीस घार म्हळ्यार आमच्या रक्षणाक तांणी आसचें देखून तांकां तुमी त्या विशयान न्हय तुमच्या रक्षण आमकां कितेंय करता येता म्हणून सांगून. तसो अटॅक जावचे आसा की खाली इन्सिडेंट आहात की? हाजे पयले सुमार वर्सां पयले 2 कडेन जाल्ले. एका कडेन एका भुरग्याक म्हळ्यार ताच्या घरांत आवय सरली, ती HIV पॉझिटिव्ह जावन, बापूय आसलो, मागीर एक भाऊ आसलो. तशें त्या भुरग्यान आमकां फोन करून सांगलें 1098 अशें म्हाका त्या घरांत रावूंक नाका, म्हाका प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आमी ते गेल्या वचून पुरा विचारतना मागीर ते चेडवान आमकां प्रॉब्लेम सांगले. ताजे उपरांत बापायन कालें गेलें म्हळ्यार भुरग्यान आमचेर सांगलें आयकून ताजे इगर्जेचे सकड सांद्यांक आनी बरो सांगलें, मागीर पाद्राबाग सांगलें, सकड आयले. आमकां वचूंक सोडना. भुरग्याक आमी भितर बसयला गाडये भितर, पोलीस घार आसात आमचे वाटूक, सकड आसात.
मागीर कशें कशें केल्यार वो बापूय सोडना आमकां कारण सांगा म्हूण सांगून पाद्रा बायलो पाद्राबान विचारलें कालें जालें मॅडम कित्याक आपोवन व्हरतात घेवन हांवें सांगलें फादर तें काणी व्हडली आसा म्हाका सांगूंक जायना भुरगें सांगत जाल्यार तुमी आयकाया मागीर धाडीचें घेनाका घेवन तुमी तें डिसायड करा म्हण तितलें म्हणटाना मागीर पाद्राबान त्या भुरग्या कडेन विचारलें कालें जालें कित्याक तूं येताय कित्याक तुज्या बापाय वटून रावूंक नाका म्हणून तितलें मागीर भुरग्यान म्हणलें रातीचें तो म्हाका आपयता मम्मी ना न्ही तूं ये म्हणटा म्हणून सांगून त्या पर्टिक्युलर भुरग्यान खातीर सांगलें म्हाका रावूंक नाका म्हज्या बापाय वटूक म्हाका बेन दिसता म्हणून तितलें म्हणून पाद्राबान काही उलोवं ना आयिल्लो लोकय काही उलोवं ना मागीर तोय पॉझिटीव उत्तर ताका पाद्राबान तुमी आपोवन व्हरा खंय म्हणून त्या भुरग्याक एक सेक्यूर आसल्या जाग्यार दवरा म्हणून मागीर ताची आजी आनी ताचे मावळो आयले बाप आवयचे आवय आनी भाऊ तशें मागीर आमी चायल्ड वेलफेअर कमिटीक त्या भुरग्याक पावयलें ताजे उपरांत तेईन तावन तांणी त्या आजी आनी मावळ्याक फिट पर्सन करून ताका तांच्या तें दिलें एक ब्रेक करण्याचा वेळ यायला कोंकणी भाषेत कार्यक्रम आमच्यामध्ये असा असून तर बाई आणि ती चाइल्ड वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंडर पाडीत काम करता आणि ती एक कितले बरं हे इन्सिडेंट मर आमच्या शेजारांनी आमच्या तेणें असलीच इन्सिडेंट आसल्यार तुम्ही कुठले 1098 कशें सांगीत म्हणल्या विशयांत तिने विवर दिलो राव आमच्या सगळ्या पळ्या विफोर कोंकणी भाशेन घेतला एक ब्रेक काण घेता स्वागत बघा जरा कोकणी भाषेत लिखित राहा कार्यक्रम आमच्यामध्ये असा असून तर बाई असून तर डिसोजा आणि एक सोशल वर्कर जावन आसा आणि चाइल्ड लायनात ल्हान भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट 18 वर्सां केल्याक भुरग्यांक कामाक दवरचे कानूना विरोध पोक्सो कानुनांत तांकां ते लैंगिक दौर्जन्य लैंगिक किरुकळा दुसरे हे दुसरे म्हणजे तुमकां येना ते येता आमकां सकड 18 वर्सां केल्या भुरग्यांचे सकड केसीस आमकां येतात मागीर आतां एक इन्सिडंट जालें ह्या मार्गार तेगेर आतां तुमी आमी मुस्तुपटी पळयता आमची कारां स्कुटरां वेताना कळ्ळें फुगे विकतात या पेन्सिल विकतात पेन्नां विकतात आत घालतात आणि करतात तांकां तुमी कांय करना ते तांकां आमकां तुमकां कशें हेल्प करीचे आमी तुम्ही कालें करचें म्हण सांगा पब्लीक कोणी जावन दी ते ल्हान भुरग्यांक काणगून भीक मागूंक येताना या बेलून काणगून येताना तुमी काणगे नाकात या तांकां भीक दिनाकात केदेळा मुसोर तुमी दितात गी त्या देळा मुसोर ही मागून आसतात तुमी दिवचे रावया तांणी मागचे रावयतात तो दिल्यार मात न्ही तांकां आशा जावचे कित्याक म्हळ्यार हे भुरग्यांक काणगून भीक मागल्यार हांकां दितात म्हूण सांगून खंडीत कोत्ता कित्याक आमकां इल्ले बिरमो चड भुरगीं न्ही हांकां भूक लागता म्हूण सांगून देखून हांचो मूल उद्देश काले म्हूण सांगल्यार भुरग्यांक काणगेल्यार भीक दितात म्हणल्या उद्देशान आनी भुरग्यांक काणगून भीक मागचे हांकां दिनांत न्ही त्या खातीर आमी दिवचे रावया तांणी मागचे रावयतात आमी मान करीचे पयल्या मागीर आमी ह्या विशयांत तुवें आमचे पाबीर मत करून वचो म्हणचे तुवें पाबीर मग तू बरें करा भीक मागतल्यांक करनाका काम दिया तांकां काम आहे ना कामाक येनात ती माग तांकां जाय जाल्यार खाली हे आनी तूं काही भांडवळ नासतना जावचें म्हूण सांगल्यार एक भिक्षाटणे मात्र आनी तूं मागल्यार मेळटा काही घालूंक ना न्ही पयशे तूं दिताय तूं 10 रुपये दिताय तूं बसार येताय तुजे तावन आनेकले तावन 10 काडून ती रिक्षार येता तुवें पळयलें गी मागीर आनी तांणी जेवणचें जेवण आमी घरा चटणी जेवता पेज जेवता तांणी तांकां तुजी कोंबी जाय तुजे बिर्याणी जाय ताजे शिवाय तीन जेविनांत आनी हे भुरग्यांक हे मागोवंक धाडटात पयशे खंय येता हाव यू नो आमी पळयल्लें तांचे टेंटाकी आमी भेट दिला आमी तेय बापोयांनी पिवन पडोन आसतात ह्या भुरग्यांक दावंडोवन भुरग्यांक सांबळ्या सांजेर येताना इतले पयशे तुवें हाडीचे म्हूण सांगून हाडना जाल्यार त्या भुरग्यांक मार पडटात तशे सुमार इन्सिडेंट्स आसात देखून आनी काले म्हळ्यार अलेपरा घडीत आसतना आमकां 1098 फोन केल्यार आमी संबंदीत जाल्या पोलीसगारांक आनी डिपार्टमेंटाक मಕ್ಕಳ रक्षण घटक आसा म्हळ्यार तांचे वटून वचून ह्या भुरग्यांक रेस्क्यू करून चाइल्ड वेलफेअर कमिटी मुखांतर त्या भुरग्यांक शेल्टराची एक वेवस्था करता आमी मागीर तांकां एक 2-3 पटी वॉर्निंग करतात आनी मातशें न्ही ह्या भुरग्यांक वाटेर घालून वचो बरोबर तशें करून आमी सुमार जाणां भुरगीं आतां इस्काला वचून आसा तांच्या पैकींत
मला तांकां खंय दवरतात तुमी व्हरून शेल्टर होम्स आसात एक बोंदेलांत आसा मागीर ते चायल्ड वेलफेअर कमिटी डिसायड करता खंयच्या भुरग्यांक खंय दवरिजे म्हणून सांगून ते आवय येवपा तावन काडून व्हरतात तुमी वय 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 त्या भुरग्यांक भीक मागच्या भुरग्यांक ते आवय येवपा तावन आवय आवय असल्यार आवयचे उट्टुगुत्तू स्वाधार केंद्र म्हणून आसा थंय दवरतात आवय की घालतात वय वय कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक आवयतान भुरग्यांक इंगड आसा त्या खातीर आनी भुरग्यांक खाली भुरगे मेळ्ळ्यार आवय ना म्हणून जाल्यार ते आमी एक चायल्ड वेलफेअर कमिटी खंयचे एक शेल्टर होमान दवरूंक सांगता की तातून आमी दवरता ते कोणे तरी एकल्यान दत्तू काडूचे जाल्यार ते दत्तू काडून तशें येना त्या भुरग्यांक ताका प्रोसिजर आसा कारा गायडलायन्साक वचून तें तांणी हें करचें एप्लिकेशन घालचें तशें सुमार आसा दत्तू काडूचे दुसरोच विषय तुवें सांगूंक जायना तुजो सब्जेक्ट न्ही ओके आतां त्या भुरग्यांक आतां जिद्या आमी मुस्तपटी पळयता कालिंगी म्हळ्यार आमी कोणाक कंप्लेंट दिवन एक भुरग्याक तशें या कोणाक व्हरून कोणी गेले जाल्यार इल्ले दिसांनी परतून मार्गार पळयता तांकां वय 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 कित्याक म्हळ्यार आवय येवन विचारतना भुरग्याक दिनासतना रावन कोणाक रायट्स ना त्या भुरग्याक दिजेच पडटा तशें जाल्यार ती व्हरतात परतून व्हरून परतून तांणी ताकत घालता परतून आमकां कंप्लेंट येता परतून आमी रेस्क्यू करता एंत जाता ते म्हळ्यार कानून तशें आसल्यान काय करूंक जायना मागीर म्हळ्यार आतां ताका सोल्युशन कितें एक एक्चुअली सोल्युशन कितें म्हळ्यार आमी दिवचें बंद करचें तेंच सोल्युशन ताका दुसरें कांय ना ताका भीक दिवचें आमी रावयल्यार तांणी मागचें रावयतात म्हणून म्हळ्यार आमचें मन घट घट करीचे दिनचो ताच्या खातीर ताच्या बदलेक त्या भुरग्याक इस्काला घालचे की या आनी काले तांकां प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करचे विशयान तांकां काम दिवचे विशयान ताच्या घरच्यांक त्या विशयान आमी आलोचना करीत म्हळ्यार ती खंयच्याय गांवची तांकां आमी कशें काम दिवचें म्हणल्या विशयान खंयच्याय गांवची म्हळ्यार ती हांगा आतां सेटल जाल्यात थोडी येतात चलतात तशें करनासतात आतां बेलून विकतात म्हळ्यार ती खाली गुब्बी तालूक थंय तावन आयिल्ली म्हणटात पण पोर एक तशेंत मेळ्ळी तांचे कडेन आधार कार्ड आनी काही ना काही आसना काही गव्हर्मेंट ताच्या विशयान कांय करना गे रेस्क्यू हाच्या विशयान म्हळ्यार तुमी ते गव्हर्मेंटाक दिवच्या विशयान या तांकां आधार कार्ड करच्या विशयान ते कांय प्रोसिजराक ते तितले म्हणसर फॉलो जायना तुमचे तुमी ना ना आमी म्हळ्यार आमचे तेंत चायल्ड वेलफेअर कमिटीक दिल्या उपरांत ती येवन परतून व्हरतात न्ही आधार कार्ड थोड्या पटी ती हाडून दितात थोड्या पटी ती करनच आसनात पोर एक भुरग्याक आमी तशें आयिल्ल्याक तुमी हर एकल्याक आधार कार्ड करन मागीर कालें करूंक ते करतात ते आमी खंयच्या संस्थेक दिता पळय ती करतात आनी पोर एक भुरग्याक आमी रेस्क्यू केल्ले त्या भुरग्या कडेन ताजे जल्मल्ले ताका वर्स गोत्तू ना कांय येना ताजे एक सर्टिफिकेट ना कांय येना दोगा भुरग्यांक हें केल्लें मागीर ताका इस्काला घालचे म्हणटाना त्या संस्थेक प्रॉब्लेम जाले तेणें म्हणलें मॅडम म्हजे ऑटोक इल्ले येताय अलेल्या कडेन ते भुरगे ह्या इस्वेंत जल्माले केही म्हणून म्हणाले म्हज्या कडेन तशें मागीर हांवें परमिशन घेवन गेलें आमच्या डिरेक्टराचें ताजे उपरांत गेलें वचून पळयतना ते रेनी सारा कडेन वय तशें गेल्या येताना त्याने सांगले त्या इस्वेर ते भुरगे जल्माला वय त्या हॉस्पिटलांत मागीर थंय वचून थंय तावन मागीर आमी तुमकां आवय बापायचें नांव मेळटा म्हळ्यार आवय बापायचें नांव आमकां गोत्ता आसलें तशें जाल्यार ताजे उपरांत VA कडेन गेल्या VAन म्हणलें तुमी मिनी विधान सौदाक वचचें थंय अलेल्या कडेन खांडग्याचें वय थंय वचचें म्हणाले थंय गेल्या थंय सकाळीं 10 वरांर आमी पावुल्ल्या सांजेर 6 साडे 6 7 वरां जाल्यात पाटी येताना म्हळ्यार ते येवच्या हप्त्यान ते या 2 दीस सोडणे या म्हणाले देखून आमी कोड्याळ तावन आयल्या डिपार्टमेंटाचे जाल्यार तांकां फास्ट करचे तशें प्रकार कांय ना गी मागीर तांणी केलें आमी सांगलें आमकां दिनासतना आमकां वचूंक जायना कित्याक आमकां परतून येचें पडटा इस्काल भुरग्याचें सुकता तशें म्हणल्यार मात ताणें अर्जंट कर मागीर दिलें वय तशें वय तशें म्हळ्यार तुमकां हेल्प करता म्हळ्यार डिपार्टमेंटाचे एकामेकाक तशें प्रकार करता ओके ओके एक ब्रेक आणण्याचो वेळ कोंकणी भाशेंत एकत्र कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असा असून तर बाई एक आपल्या लाईफाचे बॉयलिंग एक्सपिरियन्स सांगते जाता आणि एक एपिसोड असा मुकल्यान ती खवा येत रे बरी तिचो एक फ्रेंड असा गाली कोण म्हणून कोण नाही होत तशें ताच्या विशयात उलोवंक जाता आपली सांगता पण आमी कोंकणी भाशेंतले एकत्र एक ब्रेक कट घेता स्वागत
स्वागत मग जन कोंकणी भाषेत एकत्र कार्यक्रम असावं आमच्यामध्ये असा असूनताबाई असूनता डिसोजा आणि एक सोशल सर्व्हिस वेल रोडांत पडींत ती काम करता आणि चायल्ड लायनांत काम करता भुरग्यांक रेस्क्यू करचें आणि भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक कामाक दवरल्यार आनी पुरा तिच्या कडेन सांगल्यार 109 कॉल करून सांगल्यार ಕೂಡಲೇ ती हाजर आनीक मಕ್ಕಳನ್ನು रेस्क्यू ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ येता ती तितलें मात्र न्ही तितलें म्हणजे एक बरी मनीस तितलें मात न्ही तुमकां कळीत आसा बऱ्या काळजाची आनी कविता रसची चड ती एक बरी कविता रचपी आनी आमच्या कवी गोष्टींनी एक बारी फर्स्ट क्लास कविता आनीक सादर करता तुजे कडेन कविता जाल्यार एक सांगून सोडू एक धाकटी कविता व्हडली कविता खंयची पूण एक कडेक गालीब तिचो एक तिणें एक काणी गेलें नांव आसा कशें गालीब म्हणून काळ्याक म्हणजे तिणें कविता एंड करची गालीब म्हणून तशें तिका गालिबाची फ्रेंड म्हणचे गालीब म्हळ्यार म्हाका दिसता रोमॅन्टीक हिरो आसलो खंयचो घे आसूं न्ही तें एक कविता जाल्यार प्रेजेंट कर कविता बरोवंक कशी सुरू केली तुवें कविता म्हण सांगल्यार आमचे एक ग्रुप आसले त्या ग्रुपांत एकलो फारूक बंटवाळ म्हणून सांगून एकलो तरणाटो म्हणजे म्हज्याक इल्लेसो ल्हान तो बिरमो तो या पर आतां 2-3 महिने आदीं सरलो तो म्हणाला ಅಕ್ಕ ನೀವು ಚಂದ ಬರಿತೀರಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕವನ ಬರಿಬಾರ್ದು ನಾನು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणून देखून जायत तूं एक विशय दे हांव ताचे वयर बरयता म्हणे तशें दिवन 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 मागीर हांव ताका धाडटाली पाटी तें बरोवन बरयतना ना हें तितलें समज वाचपी तेच्या आयल्यान वय वय बरें नाटल्यार तुका खंड पाटी उडयतलो वय वय सारी जीव ना हें बरें हें समज ना ताका तो प्रास घाल म्हणटालो प्रास घाल म्हण ताजे उपरांत तशेंच कन 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 मागीर धाडटाल मागीर सुमार भशेंत धाडटाना एक दीस म्हणून आतां तूं एक हंताक आयलाय आनी हांव तुका कांय सांगना तूं काल जाय तें कर तुका सोंड सोडलें हांवें व्हेरी गुड व्हेरी गुड ताजे उपरांत हांवें बरोवंक फेसबुकार इन्स्पिरेशन सरलो म्हणटा कितें वय सरलो तो ताचो उडास कडचो बरो फ्रेंड एक पळय एका मनशान तुका एक कवयत्री कर तो सरलो पळय वय वय एक ताच्या आत्म्याक शांती मागया ओके एक तुज्या आतवे मागीर तें गालीब म्हणून कितें तूं घालचें सांग गालीब कोण म्हणून सगळ्यांक एक कुतूहल खाल्या म्हणून बघतना गालीब म्हणून सांग म्हणजे मोती ते बरयतना ते आयिल्ले नांव ते एक्चुअली तशें हांव ते गालीब म्हणून सांगून ताका गालीब म्हळ्यार तुजे हें घालताय खाली पेन नेम गालीब घालताय की ऍड करताय ते कविता ऍड करचे हांवें पेन नेम सांगलें म्हणजे आसुंता डिसोजा बाजाल म्हणून तो हांवें घाला कित्याक म्हळ्यार सिजस ताकोडे ताचे कडेन एक दीस विचारलें म्हळ्यार म्हाका सारंगांत कविता वाचन करूंक सविता डिसोजा म्हणल्यार आमची एकली मॅडम आपयल्ले त्या टायमार तिणें म्हणलें आसून ते केदाळे तुजे आसून त्या दिसाचो बाजाल म्हणच्या काल्याक एक तुका काव्य नाम आसून दी म्हणून तितले म्हणटा हांवें सिजर सराक म्हणून हांव ताका मस्त मानता कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताणें एका टायमार म्हणलें काले म्हण तूं कन्नडा मातेची कितली सेवा करता एक कोंकणी मातेची सेवा कर म्हणून ताजे उपरांत हांवें कोंकणी बरोवंक सुरू केलें तशें मागीर ताका फोन करतना तो म्हणालो कित्याक आसून तुजें नांव तुका बरें ना गे इतलें बरें नांव आसा तूं कित्याक काव्य नाम म्हणून लिपोवन बरयताय तूं धैर्यान मुखार बरय म्हणून तशें मागीर आसून त्या दिसा बाजाल म्हणून तो व्हेरी गुड तुका ओरिजिनल धरलाय वाच तुझे कविता एक वाच ನೀನೆಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವ ನನ್ನೊಡಲ ಜೀವ ಗಾಲಿಬ್ ನೀನೆಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭಾವ ನನ್ನೊಡಲ ಜೀವ ऍक्च्युअली गालिब म्हणल्यार अर्थ काय गालिब म्हळ्यार तो उर्दू कवी गझल आनी सकड बरयता गझल कवी गझल कवी ಓಕೆ 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 ಅನೇಕ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವುದು ನಾನೇ ನೀನಾಗುವುದು गालिब ओके ओके एका एका ताका तो उर्दू कवी आनी की जिवागी कळ्ळें आपणे तुका कळीत ना अळे आमचो मेल्विन पेरीस आसा न्ही तो बारी एका कालार मस्त पॉप्युलर एका कालार आतां पॉप्युलर बरो पॉप्युलर म्हज्या गांवांत म्हज्या गांव म्हळ्यार मुडबिद्रीच्या म्हज्या गांवांत एकल्याक चर्को जल्मल्ल्या क्षणा हांवें विचारलें काल नांव दवरताय ताका हाची कॅसेट आयिल्ली मोत मेल्विन पेरीसाची ताणें हांव मेल्विन पेरीस म्हूण नांव दवरता म्हळें तांचें सरनेम सिक्वेरा आनी त्या चर्क्याचें आतां नांव कालें कोता मेल्विन पेरीस सिक्वेरा म्हळ्यार अभिमान कशें की म्हणून तितलें खाली मेल्विन म्हणून दवरना मेल्विन पेरीस सिक्वेरा सिक्वेरा पेरीस आगोत्ता घेता
ना ना ताका चरक्या काजार आनी परत आता ताका चरक्या काजार जाला तो बँकांत कामाक आहा तो चरको म्हणजे कितें म्हणलें एक अभिमान इन्स्पिरेशन कशें आनी गालीब जीव आल्यार आनी सांगल्यार तुका सन्मान करीत तो वासीचे गॅनेक आणि त्याच्यामध्ये हे सांग आता हे तुझ्या पुऱ्या लपड्यानी तुझ्या कुटुंबाची गजल कितें कुटुंबाचे हाऊ दे म्हळ्यार आता जित्या हे तू रातभर तुका वेडो घालून एकडे रावतात तुका भेस्टायतात आनी काय करतात स्टेशनाक वचचे आले डिपा रात म्हणना दीस म्हणना फोन 1098 आयल्यार आजून तरी बन्नी म्हळ्यार वसाजे वय वसाजे म्हजो न्हवरो काले म्हण ताका गोत्ता म्हजे फील्ड काले म्हण सांगून केदाळे रातीक फोन आयल्यार बायसारले गे म्हणटा तितल्यांत मागीर काय व्हेकल ना कशें येताय तूं म्हज्या की पयलो म्हजो पूत उठोवन रावता म्हाका पावंक मम्मी या म्हणून ताका मस्त इंटरेस्ट या फील्डांत तो जेसीबीन काम करता बापायच्या शिकलो तो PUC शिकलो व्हेरी गुड ताजे उपरांत ताका हे दोन तळये पेटयाचें नांव कितें प्रिस्टन डिसोजा व्हेरी गुड एक समाज असो एक बरो खमो जाला आवयक एक करेक्ट खमो जाला तो वेरे प्रिस्टना खंयच्या वेळार फोन येवन दी मम्मी हांव येता तुजे वाटो म्हणटा म्हजे वाटो येता मागीर पाटी येता आनी म्हाका आपोवन हाडटा तशें परा आनी न्हवऱ्याचे कांय प्रॉब्लेम ना न्हवऱ्याचे कांय प्रॉब्लेम ते नॉर्मली ते म्हणची रीत आहा बळे तितले तुम्ही एकामेका देसी सिंक्रनायज जावचे एकामेका ताचे काही प्रॉब्लेम आनी चेडूय म्हणजे तशे कांय ताजी प्रॉब्लेम ना एक अप्रूप एके बटी मम्मी तुजे सदां यांच घे म्हणटा म्हळ्यार केदाले घरात ता सोंग ना तशें पूण मस्त एडजस्ट करना आसात म्हज्या खातीर आतां जाली न्ही वर्सां भुरगीं व्हड जाल्यात बट एक हे काम करतना आतां तुमच्या तसल्यांक मस्त बटे सपोर्ट आनी परा बारी गुणो वय कितें शेजारची मरे तुका कितले बटे सांगतात कोण ना तुका काल आसाय बिणी ते परा उस्तुवारी म्हणटात कोण ना वय कितें तूं सांग एक समाजाक एक कितें संदेश दिताय तूं उरल्यांनी तुज्या बरेंत काम कशें करियेत आमी ह्या संवसाराक परतून येता गी ना गी आमकां गोत्तू ना आमी आसता म्हणसर आमकां हेरांक एक कुमो करचें जाल्यार बरें म्हण आमचें तें आसा जें एक खंय अन्याय जाता ना त्या खातीर आमी झुजाचे तुवें आनेकल्या खातीर झुजाचे जाल्यार पयलें तुका तुज्या खातीर तुवें झुजाचें तुजे ते अन्याय जाताना केदार तूं उठोवन रावना गी तुका आनेकल्याक अन्याय जाताना तूं उठोवन रावना त्या खातीर तुका जावनच्या त्या हाच्या वयर तूं प्रतिभटन कलें करताय जाल्यार तुका तें सलीस आनेकल्या खातीर हें करचें म्हळ्यार आमी आसांव आनेकल्याचें दुकां पुसोवंक ह्या समाजीक आमी फाटी येताना खाले मनी बरें दिवन या म्हण ते एक उद्देश म्हळ्यार तुजे मूळ उद्देश सुंताबाई तूं म्हजी बरी फ्रेंड जाल्यार तुज्या बरी तितल्या धैर्यान काम करची बारी अप्रूप आमकां मेळची तूं 1 घंटो भर आमच्या संगत हांगा रावली आनीक ह्या कार्यक्रमांत आज कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र जावन उजवळचे एकत्र जावन हांगासर येवन हे कार्यक्रम आमच्या लोकांक मायेतदायक जावचे बरी तुवें आमकां मायेत दिलाय तुका आयुर आरोग्य भाग्य पुराय तो देव दिवं दी आनीक आमचे समेस्त मागणे सदांच तुज्या सांगात आसचे बरी तो देव दी म्हणून सांगून तुका हांगासर आयिल्ल्या देव बरें म्हणटा धन्यवाद कोंकणी भाशेंतले एकत्र कार्यक्रम आसले आमच्या मदीं आसले आसून डिसोजा बाजाल आनीक चायल्ड लायनांत एक भुरग्यांच्या लेबरकांनी केल्ल्यार कशें काम करियेत आनी तुमी खंयच्या नंबरा 1098 कशें कंप्लेंट करियेत आनीक एक भीक मागचे एक कशें रावयत आमी भीक दिनासतना म्हणलें ती बारीक खात्रेन सांगून तिचे कुटुंबान तिका कसो सपोर्ट आनी पुरा सारके सांगून एक आमच्या मध्ये एक जागृती उठयल्या तिणें ह्या संदर्भात तुम्ही सगळो लोक हांगासर बसले आमच्या ऑडियन्स हर एक हप्त्यात रैमंड डिकोनाचे प्रोग्राम म्हणून राखून रावता कोंकणी भाशेंतले एकत्र तुमकां समेस्तान देव बरें म्हणटना देव बरें प्रत्येक रितीन म्हणटा लक्ष्मण कुंदर आनी त्या सिबंदीक हे V4 आमी करचे कार्यक्रम फाटल्या 3.5 वर्सां जावन 180 एपिसोड करूंक आमकां अवकाश करून दिले आनी मुखारी कितलो तेंप केल्यार कोंकणीच्या लोकांक एक मात्र प्रोग्राम
सोदून सोदून आमी मुलांतल्याक आपण हांगा तर बसयता आनी एक करूं तो अवकाश करूं ताका देव बरें म्हणटाना तुमचो सहकार सदांच सामको आसता तुमकां समेस्तान देव बरें म्हणटा हांव रेमंड डिकोता कडेन परत मेळटा नमस्कार.